खापरेश्वराचे देवूळ आशिल्ले थंयच बांदपाविशीं देवस्थान समिती फाल्यां घेता प्रसाद. आदलो प्रसाद खापरेश्वराक हालोवपाचो ना म्हूण एक गट सोदता दुसरी सुवात. म्हादय डायव्हर्जनाक कर्नाटकाची बजेटरी तरतूद. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा आमी सिरियस. तांच्या बजेटाचेर आमी कित्याक उलोव. विजयाची सरकाराचेर चढाई. मायकल म्हणटा तांचें केल्लें डायव्हर्जन आदी मोडात. जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाहाक रिते पोस्ट भरूंक परिपत्रक केलें जारी. सध्याचे कितलेशेच अधिकारी एडहॉक आनी रिटायरमेंटाचेर अर्ज करूंक 45 दीस. एक एप्रिलासावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो निर्णय फाटीं घेवचो. कांय पालक हायकोर्टांत. रिप्लाय दिवंक 2 सप्तकांचो प्राझ. एजी म्हणटा बाकीच्या राज्यांनी सिस्टम हीच लागू. कमी दरांत टीसीपी लँड कन्वर्जनाच्यो 46 केशी. गोंय सरकाराचो रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार. सरकाराक 16 कोटी लुकसाण वसुली जातली. काँग्रेसीचें नांव नाका. दिल्ली आप आनी काँग्रेसीची युती फुटल्या उपरांत गोंयांतूय तेंच. झेडपी पालिके उपरांत विधानसभा खंय स्वतंत्र लढयतले. आपाची आतिशी गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयली. उसगांव तांबडी गाडी वाठारांत लोकांचे उदकाक हाल. PWD कचेरे मुखार थळ्यामाचो घागर मोर्चा. 8 दिसां भितर प्रस्न सुटना जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे दारी.